व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पूरे जन के गुड मॉर्निंग. घंटे जल्ले 8 सकाळ 6:45 का अलार्म दवरलाले मागीर न्हिदलो म्हळ्यार चिक्क्या रेस्ट करया करून हांव न्हिदलो. हांव लेखले की 7 घंटा उठया पळयलें तो मागीर 7:30 जाले. मागीर वापस तशी न्हिदलो मागीर पळयलें तो 7:45. आतां 8 जाले. आतां हांव ओके आसा, फायन आसा, बट फुल फिट ना म्हळ्यार चिक्क्या आतां दुखता बट कंट्रोल आसा. थोडे दिवसा खातीर हांव नो स्पायसी काही ना आनी नो ओवर इटींग. हे मेगेले ओवर इटींग आनी स्पायसी खाल्ल्यानी वेज जाता हें म्हाका, तर ताजे खातीर म्हाका चिक्के कंट्रोल करता. पळया कसन ब्रेकफास्ट करचें करून हांव ब्रेकफास्टाक आतां करता आसतना नो मिरची म्हळ्यार मिरसांग एकय मिरसांग घालना, नॉर्मल ब्लँड पड़े त्याची हल्का फुल्का खाऊचे. हाँ चढ़ ते ब्रेकफास्ट करना तिगेल खातीर मात्र कर. चलो आता वचा किचनान तू ब्रेकफास्ट रेडी करूया. तो हांगा किचन आयला आता तो सिंपल रवा डोसा करता. म्हळ्यार तो हॉटेलान मेळटा ना क्रिस्पी रवा डोसा ते करता. मिरसांग एकय घालना, जिरे हें पुरा घालता. म्हळ्यार तो दूध काडला आनी हांगा करबेव आनी आमगेले प्रिय मित्र धनिया ते घालया. तांतू बेस्ट ते सिंपल इतलेंच घालताच हांव आतां. चलो पीठ रेडी करया. तो हांगा 1 कप रोलांक घेता सर, अर्ध कप हांव रायस फ्लावर घेता सर. प्रिय मित्र धनिया आनी करबेव या चॉप करून तांतू घालता, जीरे घालता, मीठ घालता, सिंपल. तो चॉपिंग जाला आतां घालया तू आमगेले प्रिय मित्र धनिया सुपार आनी आमगेलो करबेव एक नंबर. म्हाका कस न्हू कोणकी सांगला जाल्यार रवा डोस आसता न्हू फ्रेश बनता होय. म्हळ्यार एस न्हू हॉटेलान चमकल्यार एस न्हू हें खावपाक म्हळ्यार फ्रेश. म्हळ्यार ते इडली पीठ आनी पुरो आसा ते केन्ना आमशाण आसता तांचो, ते केन्ना दवरतात गोतना. ताजे खातीर म्हळ्यार म्हाका सांगला जाल्यार की एस न्हू रवा डोसा इन्स्टंट जाता. म्हळ्यार इमिजिएटली तांणी बनयता ती आनी इमिजिएटली करता ती. तिगेल म्हणके हांव चाल जाला बनयता ती. म्हळ्यार तशें हें इन्स्टंट हें तांणी करतात न्हू, तर ताजे खातीर तें हें फ्रेश आसता. ताजे खातीर त्या दिवस देखून आसना म्हाका रवा डोसा म्हळ्यार तांची क्लिक जाला की हॉटेला वताना आसनो रवा डोसा हाडका. म्हळ्यार ते इन्स्टंट आनी फ्रेश आसता. तर ताजे खातीर रवा डोसा करता असो सिंपल. आनी तो आतां थोडे जीर घालता आनी मीठ घालता आनी लायक कोण हक्क पतळ जीर घालया, मीठ घालता सर. जेवको जाल्यार थोडा मागीर घालया वापस. आतां उदक घालता आनी लायक करून पतळ करता आनी ताजी मागीर कायलय दवरता. तो उदक घालना तूं आतां हाका लायक करून मिक्स करता आनी हें रूल हांव वचना हाजे भितर ते लायक तिंबोवता. ताजी मागीर ते फळ आसना लायक चरचरी भाजी जाल्या आनी चलो मिक्स करता फस्ट. म्हाका न्हू ते फ्लोंत उलोवचें जायना म्हळ्यार चिक्के आतां भितर धरला. ताजे खातीर हांव गुरू उलयता. हांव चिके आनीकय उदक घालता. हे चिक्के दाट आसा तावळ थोडे घालना, हांव चड घालनी आशिल्ले तर आतां थोडे घालताच हांव. सुपर एक नंबर जाला. हांगा रवा डोसाक पीठ रेडी जाला. ते थोडे वेळ दवरता धांकून म्हळ्यार चिक्के लायक करून ते तिंबो रव आनी तर सुपर एक नंबर. म्हाका दिसता आनी थोडं उदक घालता की पळयता आसा म्हळ्यार रव वयर दिसता असो. चड थोडे वेळा मागीर पळयता. फस्ट हाका तिंबोच्या दवरता ताजी मागीर पळयता. म्हाका चड उदक जावका जाल्यार आनी घालता हांव. तो धांकून दवरला आनी च्यावे रेडी जाला. 10 मिनटां खातीर दवरला जाल्यार पळय आतां वाव सुपर. पळय लायक करून तिंबला हें सुपर. म्हाका दिसता थोडें हांव उदक घालका दिसता ती चिक्के आनी मागीर मीठय थोडें चॅक करया. थोडें घालता इद्दा आनी सुपर एक नंबर रवा डोसा हेल्दी आसा. आनी तूं सांजना म्हळ्यार हें घालयत म्हळ्यार कशें सांगता का नारळू लायक करून चॉप करून सान पीसीस तेवे घालयत. बट आतां नाका, सद्या नाका. लायक करून तिंबला हाका लायक करून आतां कायलीन घालया. तेल घालून लायक करून ब्रश करया. जी तो आतां ब्रश करचें. तुमकां कोणाक आयडिया आसा की एस न्हू तुमकां पळयलें आसतलें की एस न्हू हून कायलीन तसो तांणी उदक शिंपडीता ती ते कसलें शिंपडूचें म्हाका एक गोत ना येदोळ ते कसलें शिंपडे म्हळ्यार क्रिस्पी निकळचे खातीर की ते तो चड हून जाता काय ताजे खातीर उदक शिंपडूच की
प्लीज म्हाका सांगा, म्हाकाय गोतना तुमकां कोणाक गोत असल्यार प्लीज कमेंट करा, म्हाका एक नॉलेज मेळत ताजी निमित्त. तर तो होऊन जाला हांगा जोर पावस आयला, वारें येता सर. चलो आता फटाफट ये काडया आमगेले रवा डोसा. या पळया सुपर एक नंबर. आता लायक कोण ह्या छरी भाजूया आता तेल घालया वयर दाखोवन चिके म्हळ्यार लायक कोण ते भाजताले. वाव क्रिस्पी रवा डोसा जाता असं सुपर एक नंबर मेगेल फेवरेट आहे. आणि एक प्रॉब्लेम हे फर्स्ट पोळो आता म्हाका गोत ना की हें निकळटा की ना. आता हांव ताजे खातीर चिके चड भाजताच हे पळोवया म्हळ्यार चिके क्रिस्पी जेवो इजिली ते निकळटलें. ट्राय करतास. चलो आता काण पळोवया हें लायक कोण क्रिस्पी जालां हें हांगा मात्र जायनी बट ट्राय करता असं ना आनीक चड करपाक जालें. चलो काडया आतां. तर हांगा काडला हें चिक्के प्रॉपर जायनी बट फर्स्ट पोळ आशिल्लो. आतां सेकंड पोळ काडया. तर सेकंड पोळ घालला हें मला दिसता चिक्के दाटो जाल्ला हें बट ठीक आस नो प्रॉब्लम. दाटो असल्यार काय प्रॉब्लम ना म्हळ्यार लायक कोण तें निकळटालें निकळटी बाय होय जाता सुपर. गुड मॉर्निंग guys, welcome to my new vlog. आजी रवा डोसा करता असं तुका पॉट कशी आसा? आज चिक्के बेटर असं ओके नॉर्मल असं आनी तूं वचनो एक मिरसांग घालनी. ओके तुका आजी विदाउट मिरसांग खावच्यास ओके तेवे आज न्ही थोडे दिवस खातीर. ओके चल ठीक आसा. हांव सुपर. कसन बनव म्हाका सांग तूं कसन बनव मेगेल खातीर कसन नाका बनव ओके. ना मागीर मेगा खातीर कसन बनव तू तुगेल खातीर मात्र बनय. सद्या हांव वचना चिक्के मेगेल पोट चिक्के हलका दवरचें आसा. तर हांव कसन करतालो केस ना थोडे शीत खातालो दनपारा बस तेवे वापस पॅच कोण खातालो. या शीत करता ओके आनी आमगेला फ्रीज कसन आस पळय जरा म्हाका गोत ना तुची पळय हांव 2 दिवस लागून फ्रीज पळय न्ही. खाली थंड दूध पळयला होय हांव खाली थंड दूध पित आशिल्लो तितलींची चिक्के म्हळ्यार थंड जावच्या खातीर. तर हांगा आमगे डोसा रेडी जाता तसं. आतां कसन मेळ्ळी कॅबेज आसा म्हाकाच नव्हे कॅबेजा भाजी नाही खावचे तर भजी बनव. भजी बनय तू तुगे नव्हे ना हांव खायना तू तुकत कशी जाता तशी तू बनय. जयत हांव कॅबेजाची भजी बनयता. ओके कॅबेजाची भजी बनयता व्हेरी नायस. आज हांव कसेने खायना तुगेल खातीर मात्र ते एक्चुअली कसन जालें पळय वापस सेकंड काडला न्हय तेव्हा चिके कुडकी जाल्ला. न्ही पटलान तूं वचस चलता जायत ना पोटान तू वच्ची न्हय. ठीक आसा चल कोई बात नाही. तू हांगा लायक कोणी वॉश कर फर्स्ट ठीक आहे. हांगा लायक कोण ती कॅबेज भजी बनयता असं. आता पळोवया कशी भजी बनयता असं. हे कसन करतस तू कॅबेज कसन करतस कसन आहे भजी ते भजी खातीर अशी चॉपिंग करता ती आनी के सपूर कांदा भजी कशी करता ती हां खाली हांव डीप फ्राय करच ना हांव टिक्की म्हणके करतली. अच्छा ओके म्हळ्यार ही आजी कॅबेजाची टिक्की भजी हा न्हय कॅबेज आंबोडो न्हय टिक्की कॅबेज आंबोडो आहे कसाल की म्हाका गोत ना. खाली ऑनियन घालतल बेसन घालतल मिरसांग घालतल ना हांव तो खायना ताजे खातीर. तू खा तुगेल खातीर आरामसेर खा. तुका आजी लायक हें आस चान्स कितले तुका पिट्टी घालचेस तू तितली पिट्टी घाल. होय न्हय बेस्ट न्हय तुका जितले जाल्यार तुका आज तुका फ्री आसा. आज नो रिस्ट्रिक्शन मेगेल दाखोवन कित्याक की तू खायना ना. हांव खायना ताजे खातीर. भारी बदल हांव जेन्ना खाता तेन्ना रिस्ट्रिक्शन्स आसता होय न्हय. चल तू आज जीले जिंदगी मिर्ची के साथ. भजी के साथ हाँ चलो आज तू जी ले जिंदगी मिर्ची और भजी के साथ डन और पिट्टी के साथ भी फ्री में. थोड़ा ही बनाऊंगी मैं. बना जो बनाने का बना. कसन करचस तू कर ये आज तुगेल दिवस हो. आज ही वही एंजॉय कर. चल फटाफट कर. ओ हो आमगे लायक कोण क्रिस्पी भाजून जाला हांगा
आय होप या थर्ड पोळो प्रॉपर निकळलो. हांव एक सांगू तुमका हागेल आवाज ऐकून म्हाका बिलीव जालो ह्यो समजलो. हॅलो तू मग ते पेस्कात कसलं घालतोस मग तोंडान तू? ते लागना तुका भिवून. अरे यार, तू मग तू कसं जाऊ का की वापस हांव नॉर्मल जाऊ तशी जाऊ आहे. पण ते वॉइस चेंज जाला वॉइस सो म्हाका आतां बरंच जालें समजतस. जाताच न्हय आता जाऊ न्हय हांव कंट्रोल म्हाका करतास कशी करता. ओके तू जिले जिंदगी आज. ओके डन. चलो ठीक आहे आणि चढ कारपत आली आहे. चलो काढते फटाफट. अरे या पळे आत्ता थर्ड टाइम कसं केली सुपर झाला. ओहो क्रिस्पी जाला यार. सुपर. वाह वाह पेपर डोसा वरी जाला यार. आज या बाकीचे कंपेअर करी या पळे ये आणि ये सॉलिड सुपर न्हय. आता फोटो कतीरी या आता सद्याक घेऊन अशी राबून आम्ही एक फोटो काढूया. कशी क्रिस्पी पोळो सुपर न्हय मस्त लाईक करून गोल गोल झाला पळ्या. ये तो हंग ती तिकडे प्रिपरेशन करता असं पळ्या हंग तीन मेगल फ्रेंड काढला पळ्या इतलं तिकसाण असं ते हांव म्हाका भिवयत आसता जी खातीर. इतरा धनिया घालता म्हाका. होय घाली तो फर्स्ट कॅबेज घालतास ती बाउलान तू. ऑनियन ओके धनिया हल्दी पिट्टी आज फ्री फंड होय तुका आज गरम मसाला पळय आज गरम मसाल्याचे फ्री फंड तिका. धनिया पावडर हा आमचूर पावडर हिंग होय हिंग तुम्ही सांगलेलं न्हय केन्ना बेसन घाल्यार हिंग घालको करो गॅस जास्त करो. मेन बेसन घालनी. व्हेरी नाईस. नमक स्वादानुसार. हे कसं तू गेलं नवीन व्हिडिओ म्हणता ती पुराना जमाना व्हिडिओ आता म्हणत कोण हा जेव्हा संजय कपूर व्हिडिओ येत आशिल्ले. अच्छा खाना खजाना. होय आता आमची केलं खजाना. आता गणेश किनी होय कपूर. कसं आहे मेगा नाव मेगा सरनेम चेंज कर नाक तू. ओके बेसन इज गोइंग इन दॅट. कितलं घालतो तू? त्या मागोत नाव आहे पळय तसं स्वाद अनुसार की प्रिया अनुसार. चना पीठ मिक्स केलं येणं. ठीक आहे आणि काही घाल का म्हणजे होय घाली हे सुके झाला तर कालून झाला ती गेला तर. आणि एक नंबर टिक्की जत्ता सांगा काय लोन केल्या आता लायक करून शॅलो फ्राय करूया का. त्याला घालतं असं ब्रशिंग करतं असं आणि हांगा आमगे पीठ रेडी जाला थापतली सांसान टिक्की चॅट आंबाडा जशी कशी असतात तशी करता पळा. आणि ताका लायक करून थाप. वय एक नंबर सुपर. एक नंबर सुपर. अशी इंची लायक कोण थापका ताका. मग एक सांगा हक्क रव घालकस केली की ना सुपर झाला पळा. ते राबतल की मागीर त्या चुरा जातल की म्हाका होत ना. हांव हे करतो असं म्हाका चिकी डाऊटच ना काय तू टिफिना व्हरताना ते टिफिनान तू हुनोन घालताना ते चिकी मऊ जाता. ठीक आहे तू ते लंच टायमान तू काढताना ते चुरा जातले काय पळया मागीरची मागिरी. चल ठीक आहे हांगा तर 3-4 काढला कितले छंद दिसतं पळय. हे एक साना पोळा म्हणके दिसतं न्हय नॉर्मल साना पोळा म्हणके दिसतं. बट हे साना पोळ नाही हे टिक्की थापील टिक्की. ओके जायचं आता आम्ही जाऊ होत्या गॅस पोळची की समजलं. स्लो केला लायक कोण या पक्को त्याची मग गिरी पलटी मारूया. ओहो सुपर एक नंबर लाईक झाला. व्हेरी गुड. अरे वा नाईस क्रिस्पी सुपर झाला. लाईक कोण याची की भाजू आणि त्या साईड दुखू मग पक्कू का. सुपर एक नंबर झाला. कशी सिंपल नव्हे इझी असतं मगच तुम्ही पुरे जण करतात या घरकडे. आम्ही फर्स्ट टाइम केला. राईस जात असं हांव आतां ब्रेकफास्ट करच्या वता असं फटाफट येता ते जातालें आमी ब्रेकफास्ट करता आणि मागीर कामां वचच्या खातीर रेडी जाता. हांगा टिक्की रेडी जाला एक नंबर भाजला पळय सुपर. आणि हांगा रेडी जाल्या राईस ती आतां टिफिना घालता असं. हांगा दाळ ही म्हणल्यार एक्चुली फ्रिजांत आशिल्ली त्यांची काय ती व्हरताच आतां चड कसं नाही कर न्ही. आणि हांगा सुपर एक नंबर. खाऊन पळय तुवें ना बिलकुल ना हांव टच करना. एक टेस्ट पळयता कशी जाला म्हणून. पोळे कशी जाला. सॉलिड झाला सुपर झाला. बट ऍक्च्युली ते सान्ना पोळा म्हणून लागतं असं. अच्छा ओके फटाफट आता भरी
ओ बराबर साईज तुका मेळ्ळा डब्बो. वय जाल्ले तो फायनली हांगा कॅबेजाच्या टिक्की रेडी जाला आणि एक नंबर. आणि हांव रेडी जाल्या. लेट्स गो. Later that same evening. इतले वेळ जेवलोय तू? वय कसून जेवलो? हा वो रोल हांव खाल्ला विदाउट स्पायसी. म्हणाली विदाउट ग्रीन चिली. हा अयो आज मेगेले हालत खराब जाला गायस. कित्याक झालं? म्हाका हांगा नेक पेन आनी कितें आसता ताजे बेगीन म्हाका मायग्रेन स्टार्ट जाला. रायट सायडाक हेड दुखता दोळे दुखता पुरे दुखता. सो आय एम ऑल्सो डन फॉर टुडे. आतां वचून म्हाका न्हिदो का आजी बस. आय एम डन. ही काय चिक्क्या जी माती दुखत असं. नेकाच पेन एग्रेवेट जावन आसना मागीर हेड्डा गेला. वय आज तुका माता गॅस भरला न्हू. म्हाका जायना कॉमेडी करूंक. गतना आमगे कसून जाला. एक जाणाक एक जाताच. तू गोतस वय तुमकांय गोतस वय 2 दिवस जागो हांव मिरसांगा हातले न्ही. म्हण आज मिरसांग जावन रबला हांगा. वय मिरसांग जांगला येंची कलर हा मिरसांग ते येंची कलर. जाय तो आज तू मिरची जाला. वय मग ऍक्च्युअली गोतस वय मिरसांग खायना न्हू तर कितली म्हाका बेटर फील जाला गोतस तुका. आणि हो लेक्चर पेरू लावून खाल्लं तू. हा आज आता रात्री असना रूल हांव कोण खाल्लो बट एकय मिरसांग घाल न्ही जातो. पेरू लाव. सुपर लागला एक नंबर. कितलो म्हाका आराम म्हळ्यार इतला लायक जालो न्हू म्हाका लायक फील जाला ते खाताना. बद्दची फड्डी मार ना जायत. तुवें खावन पळय तुकाय खावेता हांव फाल्यां सकाळी. मेगेला आज कॅबेजाची लायक गेलेली. हा फर्स्ट हांव निम्मूच्या विसरलो हांव येताना. कशी असेल ते कॅबेजा टिक्की. टेस्टी बद्द चलो बेस्ट. तुम्ही कोण खायात आणि केन्ना कॅबेजा भाजी बनेना. हांव सण दिला तुम्ही कॅबेजा भाजी. तर मागीर कसा बनयता? कॅबेजा टिक्कीची बनयतलो. तू कॅबेजा टिक्की करताल न्हू तातूंत मिरसांग घाल नाकात. मिरसांगी पिट्टी घाल नाका. अरे यार पिट्टी घालना मिरसांग घालना बट पिट्टी थोडे घालता ना. तू एक काम कर टेस्टी झालं ती. ना हांव तुका सांगता न्ही 2 विंगड कर. तुगे खातीर मासल विंगड कर. मेगेल माणूस मेगेल खातीर विदाउट मासल. कच्ची वेळार पडो यार वेळ असतो बट बदल सांगतो टेस्टी झालं. मेगेल फ्रेंडाने खाल्लं ती वेळ म्हणली की ये तो कैबेज के भाजी से तो यही अच्छा है. अरे वाह वेरी गुड. आता मी व्हिडिओ हांगा एंड करता ती. तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयला प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाइस. And don't forget to follow Konkani Couple and please pray guys. आम्ही वग्गी चौकी जाऊ दोघे जण. मग इरिटेट जाऊन गेला या फेज. ओके बाय टेक केअर.